Jesu आमचो सोडवोटा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटा Jesu आमचो सोडवोटा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटा दुबल्याक आमकां सोडवणेची कोयद्याक आमकां मेकळीकेची दुखेसाल्यांक संतोषाची पुरगोट करूंक तो बरबरी Jesu आमचो सोडवोटा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटा Jesu आमचो सोडवोटा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटा आमची ओसोसोय मोस काडपाक देवा मोहिमेक ते उबारपाक सदांच आमकां पातकाक मोडून नवी जिणेक जिवंत करपाक Jesu आमचो सोडवोटा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटा Jesu आमचो सोडवोटा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू भावा भयणीनो देवाचो मोग आमचे ताई सासणांक तोखता तसलो पातोक आमकां जेजू बऱ्या गवळ्याच्या हिडातावन पयस काडटा पूण जेजू आमचे सोदीक येता आनी नव्यान आपल्या हिणांत आमकां एकठायता आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता पातोक सोडून ताका मेळुया ह्या मिसा बलिदानांत भाग घेतना देवाची दया कोणवालाय आनी मोवाळाय वळखून घेवन आमचें पातोक सोडूंक आनी ताचे सोरशीं परतून येवंक आमकां देवाची कृपा मागुया आनी ही दिनवासनेची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं जायते फावटी आमच्या जिवितांत हो देवाचो मोग अणभवूंक आमी चुकलां पातकान आमी जियेल्या देवाचे मोगाचे वेंगींतली आमी पेल्यान चल्ल्या असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणितो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासोदपाक घेवन सदांच आंकवार मुरे सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणितो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kagutam chiku Somia kagutam chiku Krista kagutam chiku Krista kagutam chiku Somia kagutam chiku Somia kagutam chiku
भाग्यून फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आमच्यो गरजो देवा फुडें घालुया. देवा, सगल्या रुचणारा तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगूट केलां. ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोसान आमी तयार राव अशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पुरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळीं फाळकीं भरून येवं दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळीं उंच खोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगरांचे मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर, आनी हांवें परतीपाळ केलो. कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकुळ म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिरांती विणे बोब मार. सुदाच्या नगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळे आपल्या हातान कोत्ता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताचीं सगळीं चिनी ताच्या फुड्यान वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेंत मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकर. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ काडून तो येता. सगळीं म्हणुया, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोदगितां गायात.
परमेश्वराच्या मानांक गितां गायना करात, वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमदें गाजोयात, सगळ्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. तुमचो जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगू, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकूं दी ताचो गोणगोण. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाळ जमीन, बुरकुटूं आनंद बोरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल बोरीत. मुणसुबी प्रितुमीची सगळी न्हीद संवसाराची. पोरसांची कुर्च्याक जोडटी, परमेश्वर ओबळे येता. जबाब: हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. सोमयाचो दीस लागीं पावला, पळय आमची सोडवण करूंक तो येता. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू, तुमची सोबे आसू. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेडयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सांडून इणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हंयान न्हंय शेडयां परस हिचे विशीं तो ओदीक कुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्यांतल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. प्रत्यस्ताना आज पवित्र सभा ऑप्शनल मेमोरिया दवरता आवर लेडी ऑफ लॉरेटो. 2019 वर्साक पाप साहेब फ्रांसिसान ही परब परतून रोमन कॅलेंडरान भितर काडली. डिसेंबराचे 10 तारखेर आवर लेडी ऑफ लॉरेटो हिचो उगडास मनयचो अशें सांगलें. परंपरा प्रत्यस्तान आमकां अशें सांगता,
लॉरेटो म्हणटात ती इतालियांत नाझारेतान एक ल्हान गांव आनी लॉरेटो ल्हान घोर. हें घोर सायबीण मांयचें अशें म्हणटात. बागेवन जोकी आनी आना हांगा जियेलीं. अशेंय म्हणटात की कालची परब इमाकुलात कॉन्सेसांव ह्या घरान जाली. सायबीण मांयक आंज बोडवो गाब्रियल दिसलो. ती देवाची आवय जावची आसली म्हूण तिका कोडीत केलें तें ह्या घरान जालें. पवित्र कुटुंब मारिया जुजे जेजू जेन्ना इजिप्तांत तान परत नाझारेताक आयली तेन्ना ह्या घरांत जियेली, रावली. जेजू 30 वर्सां पासून आपलो भौशीक वावर सुरू करच्या आदीं ह्या घरांत जियेलो. आनी ह्या घराच्या नांवा फाटल्यान हें सायबीण मांयक नांव आवर लेडी ऑफ लॉरेटो. देवाचो मोग प्रित्य आसतना ह्या कुटुंबान तशेंच सायबीण मांयन आपल्या जिवितान बेस बरो अनुभवलो. होच ह्याच देवाच्या मोगा विशीं आयच्या शिव वर्तमानान आमकां खबर मेळटा. देवाच्या मोगा विशीं पिशेपणूच तें आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां 100 शेडयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडटा आनी गोंवडी उरलोल्यो न्हंयान न्हंय सोडून ती एक सांडल्या तिका सोदूंक वेता. देवाचें पिशेपण तें. आमी जाल्यार म्हणटलीं आसल्या न्हंयान न्हंय शेडयो आमच्या बरोबर आसात, ती एक गेली जाल्यार कितें जालें. पूण देवाचो मोग प्रित्य आसतना असलो न्हय. हे देवाच्या मोगा विशीं प्रित्य आसतना इल्लोसो बोर घालुया. पयले सुवातेर देवाचो मोग जोण एकल्या सवे. गॉड्स लव इज इंडिविज्युअल. देव आमचो एक एकल्याचो मोग करता. आमकां घडीक दिसत आमी ल्हान म्हूण, किरकोळ म्हूण, पूण देवा फुडें आमी सगलीं ताच्या मोगाची. हिज लव इज इंडिविज्युअल. एक एकल्याचो मोग करता. दुसरे सुवातेर प्रित्य आसतना देवाचो मोग सोदूंक वेता तसलो मोग. गॉड्स लव इज सिकींग लव. आयच्या शिव वर्तमानान तुमी चीत दिवन आयकलां जाल्यार ते न्हंयान न्हंय शेडयो सोडून तो एक सांडल्या तिका सोदूंक वेता. गॉड्स लव इज अ सिकींग लव. तिसरे सुवातेर गॉड्स लव इज अ रिजॉयसिंग लव. देवाचो मोग कुशाल मोग. ती एक शेडी मेळ्ळी म्हणटूच तो कुशाल जाता. आमी जाल्यार म्हणटले असल्यो तूं एकलो सांडून गेल्लो, आतां तरी सारको राव, सिंदान राव, ताका आमी शिडकायतले आसल्यो. पूण देवाचो मोग असलो न्हय. देवाचो मोग कुशाल मोग. आनी सोर शेवटी प्रित्य आसतना देवाचो मोग सांबाळटा तसलो मोग. गॉड्स लव इज अ सेवींग लव. ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक दिलो आमचे पासत. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेची दाखोवणी चालू आसा. बागेवन फ्रांसीस शावेरानूय प्रित्य आसतना होच देवाचो मोग अणभवलो. फ्रांसीस, तूं आख्खो संवसार जोडशी, पूण तुजो आत्मो विबाडलो जाल्यार तुका कसलो आदाव. देवाचो मोग ताका पावलो. देवाचो मोग ताणें अणभवलो आनी ह्याच मोगाची साक्षी तो आख्ख्या संवसाराक जालो. प्रित्य आसतना आज हो संदेश आमकां दर एकल्याक देवाचो मोग आमी ओळखून घेवन तो आमच्या जिवितान आनी अणभवूंक सायबीण मांय लॉरेटो हांगासरली आमकां आदाराची जातली. तिच्या आसऱ्याखाल रावंक आमकां मागुया. तशेंच बागेवन फ्रांसीस शावेराचें खाशेलेंपण
देवाच्या मोगा विशीं आमकां दर एकल्याक मेळय म्हूण मागुया. उबी रावया. हे वेळार प्रत्य आसतना आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. पोवीस सोबीच्या वडिलांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भशेन पोरजे सवें अदीक करून वायट जिवीत जियेतल्या सवें आपलो हुस्को आनी मोग दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सेवा चाकरेच्या मोनान आनी भेदभाव करिनासतना समाजांत नीत शांती आनी एकचार बांदूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी सगळे वायट सोडून दिवन दर दिसाक जागृतायेन जेजूक भेटूंक फावो ती काळजा मोनांची तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी सगळ्यांनी देवाचो शीम मेर नासलेलो मोग आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिविताचे वागणुकायेंतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बोदयाल बापा, तुजे मोगाचें खाशेलेपण आमचे नदरे मुखार एक पिशेपणूच. तरी तो आमचो दर एकल्याचो मोग करता. हो मोग आमच्या जिवितांत जिवंक आमी मागला ते आमकां मेळय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागार करू शोकताय तूं एका सुत्रान माती धूल आमचे जिणे बागार कर पवित्र आत्म्या दोयाल बाबा भक्तीपणा Kirkolokia Jivitache Duka Vokta Amche Vorda Duka Vokta Amche Vorda Doyal Baba Vokti Pona Kirkolokia Jivitache Duka Vokta Amche Vorda Duka Vokta
म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोसोन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं, तुझी सवे आसू आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. उय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbaraco sorvispor Sur ani संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोयीचो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या
उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटोया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर उक्ता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियो आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्यो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन तांतोन, भाग्योन कोजमान दाम्यो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाचो मोग पिशेपण, शंबऱ्यांतली एकली पासून सोडून गेल्ले शेडयेक तो सोदूंक गेलो. हो देवीक मोग आमच्या जिवितांत भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आपणावंक वावरूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटात ती शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुम्या तुज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावचें. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus swadik molia surgidan tu deulo sodu magailo Jesus molia golia Jesus swadik molia Jesus swadik mola salo hawe tuka em kona guardoli bisai muradali
आमचो सुमी आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. ह्या वर्त्या देण्या खातीर ताका दिनवासुया. ओगेपणान ताका आर्गां दिवया. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसवणाक तुवें दिला त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लोबतूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज मिसाची भेट समोर उमतेल्या पाद्री फ्रांसिस्को डायस हाका आनी रेबांदार फिरगोस्कारांक तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास गायन पंगडाक. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30चे मीस समोर उमतात CCR कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल. आयज भोवश्रेश्ठ ऑझवल कार्डिनल ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. टुडे His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. डिसेंबराचे 13वेर माद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेस जॉर्ज अँथनी सामे दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Same, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर थावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेंत लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचेही सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवीक मोग तुमच्या जिवितांत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन.
San Francisco Vera Wodagura Rabbi Samcha Mogan La Storia Besangal Saiba Sharar Goicha